सक्रामेंट आमी सुरूच्या सवाला कितें जाप दिलें आमकां देवाचें जोडून दिवच्याक सक्रामेंत म्हळ्यार जेजू क्रिस्तान घडिल्लें हांवें तेंचो सवाल गुणावन विचारलें खंयच्यो वाटो म्हणून तेंचो सवाल विचारलें जाप तीच दुसरी खंयची जाप न्ही ते नांवां खंयची घे म्हणून 7 वाटो आसात देवाचें उतर खंडीत जावन हाच्या सकटाक एक फळां बरीत करूंक एक सकत वा एक देणें देवान दिलां हे सकट सक्रामेंत फळां बरीत करूंक देवान एक देणें दिलां त्या देण्याचें नांव कितें तुवें सांगलें आतां चेरक्यां कडेन सर कोण त्या देण्याक कितें म्हणटात हे सकट सक्रामेंत फळां दीक करूंक जाणवाई ओके
पवित्र आत्मो हे सकट सक्रामेंत बळाद फळादीक करूंक परिणामकारी करूंक हर एका सक्रामेंतांत आमी पवित्र आत्म्याक उलो मारता. मिसा वेळार केदाळ उलो मारतात पवित्र आत्म्याक. मिसा वेळार ते बुकान ना, सवाल ना, पूण ही जनरल नॉलेज आतां सांगल्या जापीत हांव इल्लें चिंतूंक करचें तुमकां. मिसा वेळार केदाळ पवित्र आत्म्याक उलो मारतात. हां कळीत ना, इल्लो वेळ बेरो तुका कळीत आसा ना, कोणाक कळीत आसा? मिसा वेळार केदाळ पवित्र आत्म्याक उलो मारतात. तुवें सांगली न्ही आतां? येस उंडो आनी वायन पवित्र करतना पाद्राप कितें करता? पाद्र पवित्र आत्म्याक देवंक म्हणून मागता. हात ताचे कशे विस्तारून हात पात लावन धरन, उंड्या आनी वायनाचेर पात लावन धरन, बापा कडेन सांगता, बापा कडेन मागता तुज्या पवित्र आत्म्याक धाड आनी देणी पवित्र कर आनी तुज्या पुताची कूड आनी रगत जावन बुदली म्हणून आमी परत पवित्र आत्म्याक. पवित्र आत्म्याक तुका तो उबे रावल्या बसयचें न्हय. पवित्र आत्म्याक विशेष तरान खंयच्या सक्रामेंतांत आमी घेता? पवित्र आत्म्याक विशेष करून खंयच्या सक्रामेंतांत आमी घेता? पोयस्तान, क्रिस्म. आज कित्याक आयल्या हांवें? हांवें इसारची सवालां सादी म्हणून सांगल्या हांवें. देखून तुमी आमसोरून वचो, चिंतून सांगाचे. हय बस. ओके आतां उबे राविल्ल्या बसो. आनी एक सवाल विचारता. ओके, तिरावणेचो सक्रामेंत आनी क्रिस्म दोन नांवां आसात ह्या सक्रामेंताक. तिरावणी म्हळ्यार कितें? तिरावणी म्हळ्यार आत्म्याक घट करचें, तीर जावचें. तीर जावचें, घट करचें, सारकें. खंयच्यांत घट करचें? खंयच्यो संगती घट करच्यो? तेलावणेच्यान. हय, खंयच्या मारिफात म्हणून विचारता. कितें घट जाता आमचे भितर? कितें बोळ जाता? आत्मोंगी भावार्थ. आमचो भावार्थ घट जाता. केदाळा मेळिल्लो भावार्थ? पवित्र स्नानांत. पवित्र स्थानांत की स्नानांत? स्नान न्हांवचें, स्नान. थोडी पवित्र स्थानांत म्हणटा. पवित्र स्थान हें पवित्र स्थान. ह्या पवित्र स्थानांत ही मेळटा, पूण पवित्र स्नानांत मेळ्ळलो भावार्थ तीर वा घट करचो. ओके बस या. आतां नेक्स्ट सवाल आनी की सिंपल पूण इल्लेशें चिंतूंक. तिरावणी म्हळ्यार तीर करचें वा घट करचें, पवित्र स्नानांत मेळ्ळो भावार्थ. क्रिस्म म्हळ्यार कितें? ताका ह्या सक्रामेंताक आनी एक नांव आसा, क्रिस्म. वडांनी सांगूंक ना तुमकां, ना तुमकां हांवें क्रिस्म दिता आनी एक फावटी दिवंक ना जाल्यार. क्रिस्म म्हळ्यार कितें? कोण सांगता? फाटल्यान भुरगे. ह्या सक्रामेंताक आनी एक नांव आसा, क्रिस्म. या सांग. दृढ करचें म्हळ्यार तिरावणी. क्रिस्मेशन इंग्लिशान जाल्यार क्रिस्मेशन. कन्फर्मेशन. कॉन्फर्मेशन म्हळ्यार तिरावणी. टू कन्फर्म, तिरावणी, तीर करचें. क्रिस्म म्हळ्यार क्रिस्मेशन म्हळ्यार तुवें सांगलाय मोडोले बेटी. परतून सांगूंक ना आनी हे बेटी विचारल्या मात. क्रिस्म म्हळ्यार कितें? क्रिस्मा कोणें सांगलें घालें? या ओके या. ऑयल ऑफ कन्फर्मेशन. क्रिस्म दिवन म्हळ्यार कितें करचें? तें लावचें. क्रिस्माच्या तेलान तें लावचें वा परमळीक तेलान मागचें. परमळीक तेलान तें लावचें. आयचें तेल परमळीक तेल. आयचें तेल आमी वापरचें तेल परमळीक तेल, सुगंध तेल. तुमी क्रिस्ताचो सुगंध जावच्याक. आमीच क्रिस्ताचो परमळ म्हणटा सांत पावल. आमीच क्रिस्ताचो परमळ, देवाच्या उतराचो परमळ प्रसार करच्याक म्हणून ताणें आमकां नेमल्यात. कोरिंथकारांक बरयल्ल्या 2 पत्रांत 2 अध्यायांत आमीच क्रिस्ताचो परमळ. देखून आज परमळीक तेलान तुमकां मागतात, ह्या क्रिस्माच्या तेलान. हाच्या आदीं केदाळा पूण ह्या तेलान तुमकां मागलां गी. पळय स्नानांत
त्या दळा तेल खंय मागलें कपालार वोंटार न्ही वोंटार थोडे वोंट दाखयतात वोंटार कोरीस काडटात उलोवच्या खातीर एफता म्हणून हा कोणें वडल सांगनातल्यान तूं सांगताय की क्रिस्माचें तेल खंय मागतात क्रिस्माच्या वेळार तेल खंय मागतात कपालार बाप्तिस्माच्या वेळार पवित्र स्नाना वेळार खंय मागतात कपालार कानाक कानाक ताळवेर ताळवेक ताळवेक ताळवेर सुरू ताळवेर कुर्साचो गुर्त काडतात ओके तुवें बस तुवें उबें रावं का या आतां आनी एक सवाल ह्या सवाल काडटा हें सिंपल क्रिस्माचें तेल पवित्र करचें कोणें वेस्पान ओके सुलाभ सवाल क्रिस्माच्या तेलांत कितें सक्कड आसा कोण सांगता क्रिस्माच्या तेलांत कितें सक्कड आसा कॉम्पोनेंट्स तातूंत कितें आसा क्रिस्माचें तेल पवित्र करच्या पयलें तेलांच्या मिसा वेळार तातूंत ते खंयच्यो खंयच्यो संगती आसतात कितें सक्कड घालतात क्रिस्माचें तेल परमळीक जायचें तें तेल खंयचें नारलेलें तेल वापरता गे आमी मागीर खंयचें हां ऑलिव्ह तेलाक कितें घालतात तें परमळीक जायचें कितें घालतात सेंट मारतात गी ताका सेंट मारना हां कितें करतात कितें घालतात ताका एक परमळ घालतात भोव मोलादीक परमळ भोव मोलादीक आमच्या गांवांत येणें मेळना तो आमी सडावत इटेली तावन हाडचो भारी मोल आसा ताका इतलेशा तेला बरीत आसा परमळ तो ताका बालसाम म्हणटात बालसाम हो बालसाम ओतचो ओतून जाल्या उपरांत बिसायब ताचेर स्वास सोडता जेजून आपोस्तलांचेर स्वास सोडुल्ले बरी आनी ताच्या उपरांत लांब एक मागणें आसा लांब मागणें तें पवित्र करचें मागणें तिनी तेलां पवित्र करतना ल्हान मागणी पूण तिसरें मागणें ह्या क्रिस्माच्या तेलाचें मस्त लांब कित्याक म्हळ्यार तें आमकां विशेश तरान पवित्र करच्याक पवित्र सभेंत आसचें तेल हें तेल केदाळा सकट वापरतात 2 पुटी सांगला आमी एक पवित्र स्नाना वेळार ताळवेर आनी एक क्रिस्माच्या वेळार आमी तें कपालार कुर्साचो गुर्त काड तिसरें अयो तें तेल पिडेस्ताच्या माखणे वेळार माखिना तिसरें ह्या जगाच्या संस्करणे वेळार खंय मागतात ह्या जगाक खंय मागतात ते हाताक ह्या जगाक हाताक मागतात मागीर केदाळा मागतात आनी कोणाक मागतात त्या तेलान आनी कोणाक बिसायबाक मागतात बिस्पाक पवित्र करता आसतना तेल अशें बोट बुडोवन आज केल्ले बरी करिनात बाटल्यांतल्यानच वतात अशें बाटल्यान व्हरतात म्हळ्यार पवित्रपणाची भरती पवित्रात्म्याची भरती तुजे थंय येवं दी श्रेश्ठ याजक जावन तुका पवित्रपणाचो आत्मो तुका लाभोवन दी आनी रायाळ आत्मो देवाचो आत्मो तुका लाभोवन दी म्हणून अशें त्या गुर्ता मारिफात दाखयतात अशें आमकां 3 या 4 पावटी त्या तेलान मागचें आसता पूण मिनिमम 2 पावटी आसताच हर एका भावार्थ्याक क्रिस्म घेवच्या पयलें जर तर आमी अंतर लावं जाल्यार कश्ट थोडे फावटी मरणाच्या तणीर आसतनाय तांकां दिव्येत म्हणून पवित्र सभा सांगता हेर कितें म्हणी आमी मागता ओंगी त्या तेलान हेर कितें पवित्र करता ओंगी क्रिस्माच्या तेलान तुमी कांय पळोवना कोण ना ही आल्तार सुरू देवाक समर्पण दिता आसतना 5 कडे तें तेल वचूंका मद्दें 4 कोनशांक आनी सगळ्या आल्तारीक तें तेल पुसूंक जाता ती आल्तार पवित्र म्हणून ताचे उपरांत ती आल्तार हेर खंयच्याकी वापरूंक ना
हेर खंयच्याक आनी ती आमी भोव जोगासणेन सांबाळटा ही गरज काडली जाल्यार आल्तार आमी खंय खंय उडयना ती जोगासणेन सांबाळटा इगर्जीचे 4 कोनशे थोडे फावटी 8 कोनशे मागतात तशें इगर्जी पवित्र तुका पवित्र केला आल्तारीक पवित्र केला आनी ह्या इगर्जेकी पवित्र केला हो जागो देवाचें घर म्हजें घर मागण्याचें घर व्यापाराची सांत करिनाकात वा सोराचें बुयार करिनाकात म्हणून जेजून स्पश्ट सांगला आनी हे गुर्तां मारिफात आमी दाखयता आतां क्रिस्माच्या साक्रामेंताक येवया आमी तेलांच्या मारिफात घेवचो साक्रामेंत क्रिस्माचो साक्रामेंत कोणें दिवयेत कोण तसो सालतो म्हणयारी बिस्प ताचो सालतो म्हणयारी हेर कोणें दिवयेत बिस्प जालें न्हय स्टँड ओके हेर कोणें दिवयेत बस मग सारकें बस With the permission of the bishop, the priest also can give confirmation. बीस साहेबाची परवानगी घेवन एका याजकांनी हो संस्कार क्रिस्माचो संस्कार दिवयेत बिस्पाचें परमिशन नासतना केदाळापुणी याजकान दिवयेत गी दिवंकूच नजो बिस्पान दिवचो साक्रामेंत ताचें परमिशन केल्यार याजकान दिवयेत पूण बिस्पाचें परमिशन नासतानाय याजकान केदाळेपणी दिवयेत गी जायना जाता एक मनीस मोरणाच्या थंडीर आसा जाल्यार आनी तिरवणेचो संस्कार विचारता तो वा ताच्या कुटुंबाची विचारतात आनी त्याची आशा सांगतात जाल्यार आनी तवळ परमिशन काडूंक अवकाश ना खंडीत जावन एका याजकान तसल्या विशेष संदर्भांनी तिरवणेचो संस्कार त्या मनशाक दिवयेत मोरणाच्या थंडीर आसल्यांक दिवयेत ओके पवित्र स्नान कोणें दिवयेत पवित्र स्नान तुका विचार सुलाभ पवित्र स्नान कोणें दिवयेत याजकान दिवयेत मागीर कोणें दिवयेत चालतो बिस्पान दिवयेत करेक्ट मागीर याजक बिस्प मागीर कोणें दिवयेत या तूं येस हेर कोणें दिवयेत पवित्र स्नान कोणें सकट दिवयेत कोणी क्रिस्ती मनशान कोणी क्रिस्तांव मनशान दिवयेत इगर्जीचे वांटेली आसली इगर्जेंत सांग church. You want to say in English? Yeah, say it. Any father or someone who's a part of a church in emergency. Sacristan, cook. What? No. No, they can't. Anybody? कोण दिवयेत कोण सांगता कोणें सकट दिवयेत पवित्र स्नान कोणें सकट दिवयेत बिस्पान दिवयेत खंडीत सकट साक्रामेंत दिवयेत बिस्पान याजकान चडावत सकट दिवयेत एक बिस्पाचें परमिशन आनी एक ताणें दिवंक जायना वर्द दिवंक जायना ओके वर्द बिस्पान मात दिवयेत पवित्र स्नान आमकां बाचावेच्या गरजेचें साक्रामेंतो बाचावेक वसा सगळ्या संवसारार म्हणला आनी सर्व रस्नांक शुभार्थ प्रगट करा कोण सत मानता आनी पवित्र स्नान घेता तो बाचाव जातलो आनी कोण सत मानिना तो केस्तेक पात्र जातलो जेजून म्हणा मार्कुच्या वांजेलांत आसा निमाण्या अध्यायान निमाणी उतरां कोण सत मानता आनी पवित्र स्नान घेता तो बाचाव जातलो जेजूनी म्हणा निकोदेमाक उदकान आनी आत्म्यान जल्मल्ल्या करीत कोणी देवाच्या राजाक रिगोवंक शकनात उदकान आनी आत्म्यान परत जल्म जायी देखून उदकान आनी आत्म्यान बाचाव करच्याक हो साक्रामेंत आसा कोणें दिवयेत याजकान दिवयेत बिस्पान दिवयेत दियाकोनान दिवयेत
आणि विशेष संदर्भांनी कोणेही दिव्येत, कोणेही क्रिस्तावान दिव्येत, हिंदवान दिव्येत गी, मुस्लिमान दिव्येत गी, विशेष संदर्भांनी ताणीय दिव्येत. जर ती देखून पवित्र सभेच्या नियमाप्रमाणे एक चिंता आवय आस्पत्रेंत आसा, थंय कोणीय नात, भुरगे मरच्या तणीर आसा आनी भुरगें वांसाना म्हणून जालें आनी तेणें कोणीय नात. ती म्हणटा इल्लेशें उदक काडून घाले उदकाचेर एक हांव मागणें करता, तूं कालें कर, तूं ह्या म्हणून ह्या भुरग्याचें नांव ओके जॉन, हांव तुका पवित्र स्नान दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी म्हणून 3 फावटी उदक घाल एके फुटी. तितलें गेल्या पुरो. पवित्र स्नान दिल्ल्या बरी जाता की ना? जाता. आनी ताच्या उपरांत त्या भुरग्याक इगत जे धाडटात वॉल लावंक, तेल लावंक, वॉल लावंक, तेल लावंक, सेरेमनी करूंक आनी ते बरोवन दवरतात. बाप्तिस्म दिल्लो उदकाचो इगत आस्पत्रेंत हाणें, मागीर इतर सेरेमनी केल्ली हाणें ह्या याजकान म्हणून तें लावचें काम याजकाचें. ओके. पूण पवित्र स्नान गरज पडल्यार रेअरेस्ट ऑफ द रेअर केसीस, रेअरेस्ट. ओके. सगळ्या केदाळे जायना. हांवें हेपटी पळयल्लें. तशेंच ते भुरगे विशेष सळकन बोव मारतले. आवयन सांगलें हें भुरग्यां कांय वांसाना कोण ना, देखून हाका पवित्र स्नान दी जाय म्हणून आवयन विचारलें. आनी आपयलें थंय नर्स आसली. नर्सा कडेन सांगलें तूं ह्या भुरग्याक पवित्र स्नान दिताय गी म्हणून. जायत म्हणाली. अशेंचें कर जायत. तिणें हाडलें इतलें कोपान तेल हाडलें आनी 3 कडेन कुर्साचे गुर्त काडले माथ्याक आनी हाताक आनी म्हळें हांव तुका पवित्र स्नान दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. बाप्तिस्म दिल्ले पर्यंत जालो गी. अरे कांय उलयना तुमी. कित्याक ना? उदक ना, उदकच जायचें, तेल जायना, उदकच जायचें, उदकान आनी आत्म्यान. ओके. सिंपल. देखून थंय चिंतूंक ना कांय. उदक जाय, उदकानच दिचें. कशें सकट उदक वतून मात दिव्येत, बुडोवन दिव्येत गी, बुडोवनी दिव्येत, 3 फावटी बुडोवनी दिव्येत, शेणोवन दिव्येत गी. थोडे म्हणटा दिव्येत, पूण आमी कातोलीक तशें करिना. ओके. आमकां ह्यो 2 वाटो आसात. आतां पवित्र स्नान आनी तिरावणी हे लागीं आसचे संस्कार. पवित्र स्नानान मेळ्ळलो भावार्थ तीर वा गट जाता. पवित्र स्नान कंप्लीट करता, हो पुर्तो करता. कितें थंय आमी सुरू केल्लें तो कंप्लीट करता. आनी ताचें शिखर निमाणो तिसरो आनी एक साक्रामेंत. ते 3 साक्रामेंत सांगात आसा जाय. पवित्र स्नान, तिरावणी आनी ताचो कुरो मुकुट खंयचो साक्रामेंत? क्रिस्त प्रसाद. ह्या 3 साक्रामेंतांक सांगाता एक नांव आसा. ह्या 3 साक्रामेंतांक सांगाता एक नांव आसा. कोण सांगता? या लास्ट आत वयर गेला. ओके. Sacrament of Christian initiation. Very good. Can you say it in Konkani? No. Sacraments of Christian initiation. क्रिस्तांव जिविताच्या सुरवातेचे संस्कार. क्रिस्तांव जिविताच्या सुरवातेचे संस्कार. मागीर 2 साक्रामेंत आसात. गूण करचे साक्रामेंत. ते आमकां गूण करतात, बरें करतात, भलायकी दितात. मतीची, कुडीची, आत्म्याची. खंयचे साक्रामेंत आमकां गूण करतात? तो सांगला एवढं सवाल विचारला की तुका वय विचारला. तो सांग लास्ट. येस. आमकां गूण करचे साक्रामेंत, बरें करचें, भलायकी दिवची. संतोष आसो. साक्रामेंत, संस्कार. 2 संस्कार आसात. गूण करचे. पिडा गूण करतात, मतीची भलायकी दितात, कुडीची भलायकी दितात, आत्म्याची भलायकी दितात. संतोषान बरयल्लें साक्रामेंत. पिडेस्तांची मागणी. मागीर याजकाचे संस्कार. याजकाचे संस्कार नाही.
राजेचो संस्कार हांकां दिता क्रिस्मो राजेचो संस्कार येस बस बस क्रिस्म कितले पटीन दिता हांवें तांकां म्हळें हांकांय म्हळें हांव तुमकां दिता क्रिस्म दिवयेत की आनी हे पटी जायना कित्याक कितले पटीन दिवयेत कित्याक एकच पटी तुवें वडल सांगला गी ना ओके सांग क्रिस्माच्या सक्रामेंता मरिफाती आमच्या आत्म्याचेर पुसना तसली वर पडटा ताका आमी क्रिस्म परतेन काणगेचे म्हणना एक पवटी दिल्यार आमच्या आत्म्याचेर पुसून काडूंक जायनातले तसली मोर पडटा व्हेरी गुड करेक्ट आन्सर पुसून काडूंक जायना कॅरेक्टर म्हणटात इंग्लिशान कॅरेक्टर इनडेलिबल यू कॅनॉट इरेज इट असो अर्थ कितें असो अर्थ आज देव तुका असो विश्वासी रावता की तुवें ताका ताची ती कृपा पुसून काडूंक जायना यू बिलॉंग टू समवन यू बिलॉंग टू गॉड यू बिलॉंग टू द होली स्पिरीट गॉड नेवर बिकम्स अनफेथफूल देव आनी मुखार खंडीत तुमकां अविश्वासी जायना तो केदाळे अविश्वासी जायना तुमी सदांच पवित्र आत्म्याचे एक सील घाली म्हणटास एक मोर घाली म्हणटास पाद्र्यापान विगारान तें कागात कोणाचें जाता विगाराचें जाता हेडमास्टरान वा हेडमिस्ट्रेसान एक सील घाली जाल्यार विगाराचें जाता तें कागात जायना सिमिलरली आज तुमचेर सील वा मोर वा पुसून काडूंक जायनातली मोर पडली जाल्यार तुमी कोणाचें जातात आज कितें म्हणटात क्रिस्म दिता आसतना गे मोर पवित्र आत्म्याच्या देण्याचे तर तुमी कोणाचें जातात पवित्र आत्म्याचें जाता पवित्र आत्म्याचें जावचें म्हळ्यार पवित्र आत्मो कोण म्हळ्यार देव देव कितल्यात एक देव एकच देव देखून एका देवाचेंच तुमी मंदीर जातात पवित्र आत्मो कसो उपजता पवित्र आत्मो निप जाता म्हणटात आमी सतमंतान निप जाता अशें वाळोन येता आयिल्ल्या बरी आमी व्हडल्या सतमंतान म्हणटा तें आमच्या आतां कोडयाळांत मंगळूर दियेसीजेंत इल्लेशें उणें जालां सांगचें थोडे कडेन कांय म्हणटात कोण ना पूण हेरे कडेन सडावत तेंच म्हणटात एकाच देवा सतमंता सर पदवेदार बाप तो सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या वस्तूंचो रचणार आदी म्हणटालीं आतां आमी सुरू करचें परतून तें सतमंता सगळ्या गांवांनी तेंच म्हणटात प्रोटेस्टंट ऑर्थोडॉक्स तेय तेंच म्हणटात सगळ्या हें सतमंता म्हणटात तांतू आनी सतमंता पवित्र आत्म्याक सर्वेस्पर आनी जीव दातार तो बापा आनी पुता तो निप जाला म्हणून बापा आनी थंय एक कडेन मात्र हो शब्द वापरता निप जावचें उमाळोन येवचें उमाळोन येता हो पवित्र आत्मा तांचो मोग जावन हो मोग आमच्या काळजांत वत्ता देव आज प्रत्येक जावन सांत पाऊल सांगता रोमाकारां बरोवन देवान ताचो मोग आमच्या काळजांत पवित्र आत्म्या मारिफात वतला म्हणून आज तो मोग तुमच्या काळजांत तो वत्ता देखून गे मोर पवित्र आत्म्याच्या दिनांची म्हणटाना कितें जाप दितात आमेन मागीर कितें म्हणटा बेस्प आनी कितें जाप दितात ओके आतां पवित्र आत्मो म्हळ्यार कितें अर्थ जाता आनी पवित्र म्हळ्यार कितें ताका मात्र कित्याक पवित्र म्हणटात देव बाप पवित्र न्हय गी देव पूत पवित्र न्हय गी देव पूत आत्मो न्हय गी देव बाप आत्मो न्हय गी ताका मात कित्याक पवित्र आत्मो म्हणटात हें कश्ट सवाल हांव तूं सांगता हें कश्ट न्हय कश्ट मू हय देव बाप ही पवित्र एकलोच तूं पवित्र जेजूक म्हणटा आमी एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर महिमा ताकाय जेजूक आमी पवित्र म्हणटा बापा पवित्र बापा मागणी पुराय बापा आमी मेसा वेळार पवित्र बापा बाप ही पवित्र पूत ही पवित्र तरी हाका मात्र आमी पवित्र आत्मो म्हणटा तेय आत्मो पूण पवित्र आत्म्याक मात्र हें एक नांव सांगाता दोर म्हणटा कित्याक म्हळ्यार तो पवित्र करणार आनी तो आत्मो प्नेवमा म्हळ्यार उस्वास उस्वास स्वास
वारें तो आत्मो देवाचो स्वास तसो जीव जेजून केदळा स्वास सोडून पवित्र आत्मो दिल्लो तुका कोण आयसारू ना तुका आयसारू ना न्ही सुलाबशें सवाल जेजून केदळा तसो स्वास सोडून पवित्र आत्मो दिल्लो कोण सांगता चेडवां भुरगीं सांगलां की ना न्ही येदोळ विचारना ओके दी जेजून केदळा स्वास सोडून पवित्र सर्गार सोडवण्याच्या पहिले सर्ग सोडवण्याच्या पयलें करेक्ट पण आनी कितके स्पेसिफीक जेजून तांचेर स्वास सोडलो आनी पवित्र आत्मो दिलो गेया पवित्र आत्म्याक केदळा म्हणलें जेजूचो स्वास पवित्र आत्मो हां केदळा पेंतेकोस्ता दिसा पेंतेकोस्ता दिसा न्ही स्वास जेजू सोडूंक स्वास जेजू स्वर्गार सोडून जाल्लो हांगा हाडे हां तो 40 दीस आपोस्तलांक दिश्टीक पडलो 50 दीस तो आपोस्तलांक दिश्टीक पडून पयले चडयले अपोस्तलांक कंप्लीट अपोस्तलांक केदळा दिलो पवित्र सर्गार सोडच्या पयले नो सर्गार सोडच्या पयले वय यस ना अपोस्तलांक स्वास सोडलो तांचेर स्वास सोडलो यस पास्कांच्या आयतारा त्या सांजेर जेजू ताच्या शिसांक दिश्टी पडलो आनी तांचे स्वास सोडून तो म्हणालो गेया पवित्र आत्म्याक जांची पातकां तुमी बक्षितात ती बक्षतली जांची तुमी बक्षिनात ती बक्षशिनात ओके पास्कांच्या सांजेर व्हेरी गुड म्हळ्यार ताका क्लॅप दिले व्हेरी गुड आन्सर हांगाचे लोक उबे रावले ते क्लॅप दिताना बसा हय सगळ्यां बसा आतां सगळ्यांनी क्लॅप दिले म्हळ्यार तुमी तें पती येतात म्हणून न्ही पती येतात यस पास्कांच्या सांजेर जेजून पयलें कितें केलें शांती तुमकां जें आमी म्हणटा आजी म्हणटा शांती तुमकां मागीर ताणें ताचे हात आनी कडवळ दाखयलें ताचे गाय दाखयले हांवूच तो कुर्सार मेल्लो हांवूच जीव आसा गाय पळया हात दाखयले आनी ताचे उपरांत ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हळें गेया पवित्र आत्म्याक देखून जेजू तसो स्वास आज आमकां दिता वडलो हांवें सांगलें बाप तसो मोग आमच्या काळजांत ओतता पूत तसो स्वास दिता तसो स्वास पवित्र आत्मो आनी तो पवित्र आत्मो आज तुमकां लाभता आनी तशें आसतना तुमी पवित्र आत्म्याचें कितें जातात कितें तुमकां आनी पवित्र आत्म्याक कसलो संबंद येता तो बापा आनी पुतांतून वळोन येता उप जाता निप जाता तांचो मोग जावन पावसांत झरी कश्यो उमाळून येतात एका गुड्याच्या मुळांत दोंगराच्या मुळांत झरी उमाळून येतात तशें बापा आनी पुतांतून पवित्र आत्मो उमाळून येता आनी वो उमाळून आयिल्लो बरोवन ओमता आमच्या काळजांत जेजून म्हळां कोण तान येला तो येवं दी आनी पियोवं दी कोण तान येता तो येवं दी आनी पियोवं दी सतमंत तेल्याच्या काळजांतून वाळच्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो सतमंत तेल्याच्या काळजांतून वाळच्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो जेजून सांगलें हें पवित्र ताणें दिवंक वेच्या पवित्र आत्म्या विशान पवित्र आत्म्याक येदोळी दिवंक नातलो कित्याक म्हळ्यार जेजू येदोळी मायमेवंत जावंक नातलो म्हळ्यार ताणें मोराजें ताणें मेल्यार मात्र ताणें ह्या संवसारांतल्यान गेल्यार मात्र आनी जिवान जावन सर्गा चडल्या उपरांत मात्र ताणें धाडी येत म्हणून जेजून सांगलें हांवें वेचें तुमच्या बऱ्याक पडटलें हांव गेलो जाल्यार मात्र तुमकां हांव कोणाक धाडटलो म्हळें मजतदार धाडटलो आतां नांवां एक नांव जेजून म्हळें मजतदार पवित्र आत्म्याचीं नांवां कसलीं आसात खंयची सकट नांवां आसात पवित्र आत्म्याक लास्ट कोण आसा लास्ट यस एंड लास्ट दिसाना ओके कोण आसा लास्ट कोण बसला यस पवित्र आत्म्याक नांवां खंयची खंयची आसात हेल्पर कळ्ळें म्हळें हेल्पर येस आनी ओके वन आनी एक दुसरें कोणी सांगेत दुसरें आसल्यार सांगेत सीट
पाराक्लीत शिक्षक आमचो आंतरीक शिक्षक चिरके भुरगे पवित्र आत्म्या हेर नांवां कितें आसात पाराक्लीत आमचो कुमोकदार मजतदार हेर कितें नांवां आसात या हां देण्या दातार आनी कितें नांवां आसा हां सेवियर सोडवणदार आमी चडावत पवित्र आत्म्याक म्हणना जेजूक म्हणचें न्हय जेजूक ताणें आमकां ताच्या रक्तान सोडयला बुजवणदार कॉन्सोलर बुजवणदार तो आमकां बुजयता तो आमचो मजतदार इंग्लिशान जाल्यार एडवोकेट वकील तो आमचो वकील एडवोकेट आमच्या कुशीन रावून आमच्या नांवान उलोवचो आमकां गायडन्स दिवचो कावन्सल दिवचो कावन्सल देखून कावन्सलर हेर खंयचीं नांवां आसात पवित्र करणार बोध देणार आनी कितलीं मस्त नांवां आसात तुमी नांवां नात पूण वगेत बसचें न्ही आमी एका कंतारांत एक नांव वापरता ताका एक कंतार म्हणटा केदाळे ताका उलो मार त्या कंतारान मस्त नांवां आसात ओडोली म्हळां तें कंतार काकुलदार वय काकुलताचे मारिफात दाखोवचे जाल्यार बापाक आमी काकुलदार पुताक काकुलदार म्हणटा पवित्र आत्म्याक म्हणयत पूण पवित्र पुस्तकांत दुसरीं नांवां आसात क्रिस्ताचो आत्मो म्हणटा हांव ताका क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हणटा जेजूचो आत्मो म्हणटात जेजूच्या आत्म्यान तांकां सांगलें म्हणून जेजूचो आत्मो म्हणटात देवाचो आत्मो म्हणटात मायमेचो आत्मो म्हणटात जाणवायेचो आत्मो बूद दिणार देण्या दातार ही नांवां आसात पवित्र आत्मोच एक नांव पवित्र आत्मे ताजें प्रॉपर नेम आसले बरें ताजें स्वंत नांव कशें आसा हो पवित्र आत्मा आमकां देणी दिता आनी फळां उपजयता हें सुलाभ सवाल पवित्र आत्म्यान दिवची देणी खंयची कोणेंय सांगयात कोण सांगता एकदम सुलाभ पवित्र आत्म्यान दिवची देणी खंयची तूं सांग जानवाय गिन्यान भूत गटाय पग देवबिरान समजणी समजण येस सात न्ही इंग्लिशान कोणी सांगतात की या तुवें वडल सांगलाय ना सांगानातल्यानी सांगाना तुवें सांगू नाय न्ही ताणें सेकेंड वन येस wisdom, understanding, counsel, fortitude, knowledge, piety, fear of the Lord. Yes, correct. Yes, English. Okay. आता ही 7 देणी आसात पूण पवित्र आत्मो तितलो दुबळो की 7 दिवंक ताची देणी आगाध अनंत हेर खंयची देणी दिता ही सकडांक दिता तो हेर थोडी विशेष देणी दिता स्पेशल गिफ्ट्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी गिफ्ट्स थोड्यांक मात्र मेळटात पूण सकडांच्या बऱ्यापणाक ती वापरीचय तुवें सांगलां येदोळ वडल सांगला कोणें सांगू ना मुसणान सांगू ना थोडे आतां तूं वयर घालनात म्हाका पळोवंक पळयनात तुवें सांगलां एक हय तुवें सांगू ना या सांग पळा एक्स्ट्रॉर्डिनरी गिफ्ट्स थोड्यांक मात दिता आनी ते सकडांच्या बऱ्यापणा वापरूंक जाय एक्स्ट्रॉर्डिनरी गिफ्ट्स तुमच्या बुकान चॅप्टर नंबर 7 उक्ते कर नाकात चॅप्टर तुमच्या बुकांत आसा चॅप्टर एक सांगलें की तुवें वडलो कोण सांगता पवित्र आत्म्याची देणी विशेष देणी तूं सांगता तुवें सांगलें बारीकच जालें न्ही थंय ओके येस असर्यांक करचे एक देवाचे उतर प्रगट करचे 2 अर्थ करून सांगचे काले असो देवाचे उतर देवाचो उतर असो करेक्ट पिडा गुण करची 4 बरी भलायकी नाही बरी भलायकी दिवची पिडा गुण करची सेम ओके बॉक्सांची नाही
इतर खंयचे आसात की प्रभात हां त्या तूं कांय लिस्टींत आनी संगीत घेता उडास कर न्हू देवाचे उतर प्रसार करचे हां देवाचे उतर प्रसार करचे ओके संगीत ते सकाळांकी काम सकाळांकी पवित्र स्नान घेतल्या सकाळांकी काम या तुवें सांगलाय म्हणून न्ही तो काय न्ही सांगला तुमी परत सांगू तुमकां कळीत आसा पूण येरांनी सांगायचे हेर खंयचे आसात आनीक आसात विशेष लास्ट वन थर्ड वन तुवें सांगलाय तुका एवढो विचारलें न्ही सांग हे भायर लांब येना नाजाल्यार डायरेक्ट येवन सांगे बस 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 आनी खंयची चुकली पातका विविध भासांनी उलोवचें आज हाज्या फाल्याच्या आयच्या पयल्या वाचपांत आसा की फाल्यां आज कोणा पयलें वाचप कितें खंयचें वाचताय हां जोयल प्रवादीच्या पुस्तकांतलें ओके फाल्यां दर नुतांचे कृत्यांत चॅप्टर 2 तें तो वाचता विविध भासांनी उलोवचें मागीर आनी खंयचे भासांचो अर्थ सांगचो मागीर प्रवाद करचें मुखार घडोवन येवच्यो संगती सांगून दिवच्यो पवित्र आत्मो तांकां सांगता अशें जें जातालें म्हणून जेजू साक्ष दिवचें सांगलें शुभार्थ प्रसार करते पूण तें सकाळांक विशेष तेणें म्हूण सांगून जायना पवित्र आत्म्या मारिफात तें आमी काम खरी जैस शुभार्थ प्रसार करचें आनी एक आसा प्रेरक आत्म्यांक पारखुचें देणें तुका एक प्रेरण येता तें देवातावन येता गी खोट्या स्पिरितातावन येता गी तुज्याच आत्म्यातावन येता गी हेर खंयच्याय मारिफात येता गी तें तुवें पारखी जाय वरोवन पळय जाय सोदून काडी जाय ताका एक कुमोक जावन पवित्र आत्मो तुका एक स्पेशल देणें दिता तें इमिडिएटली कळटा थोड्यांक तें आसा देणें पाद्रे पियो सेंट पियेत्रलचिनाचो ताका मुखार आयिल्ल्या मनशाक थोडे बडी एका पाद्रापाचें ड्रेस घालून आयिल्लो कुमसार आयकलो ताका तक्षण कळ्ळें पाद्राप न्ही देवसार आयला म्हणून देवसार ताणें धांवडयलें ताका आनी हेबटी आनी खंयच्या रुपार आयलो ताका कळटालें थोड्यांक तें देणें विशेश देणें आसलें प्रेरक आत्म्यांक पारखुचें देणें तेंय देणें भोव गरजेचें देणें आतां देखून देवाचें देणें आमी घेजय लास्ट क्वेश्चन तुमी क्रिस्म खाणेवचो कित्याक काम ना म्हणून न्ही पाद्रापाक दोतोन कोणें दोतोन शिकयल्ली पाद्रापान ताका काम ना म्हणून गी क्रिस्म खाणेवचो ताणें तयार केलें इतलीं वरां या तुमकां वेळ आसा म्हणून येवन हांगा बसून दोतोन शिकल्यात की क्रिस्म कित्याक खाणेतात थिरावण्याच्या संस्कारान थीर करूंक गरज पडल्यार ह्या भावार्था प्रसत आमचे जीव दिवंक क्रिस्ती भावार्था लजे नासतना प्रचारूंक आमी बरें आनी खरी क्रिस्ती जिवीत जोडूंक आमकां करपा मेळटा हे परिणाम कितें सेम सवाल कित्याक घेतात म्हळ्यार आमचे थंय असलो परिणाम ये जाय परतून सांगताय की सारकें सांगलें परतून सांगताय की या हांव कित्याक घेता म्हळ्यार म्हाका असलो परिणाम जाय देवाच्या जिवा मारिफात पयत स्नानांत म्हणले भावार्थ थिरावण्याच्या संस्कारांत घट जाता क्रिस्ती भावार्था प्रमाणे आमकां आमी बरें आनी खरी क्रिस्ती जिवीत जोडूंक आमकां करपा मेळटा ह्या भावार्था पासत ह्या भावार्थ लजे नासतना आमी प्रचारूंक आमकां धैर्य मेळटा ह्या भावार्था पासत झुजोंक आनी गरज पडल्यार आपलो जीव दिवंक आमकां धैर्य मेळटा व्हेरी गुड सक्कट तयार आसात गी मरोंक जेजू खातीर आयका ना सक्कट जेजू खातीर मरोंक जियोंक आनी मरोंक तयार आसात गी व्हेरी गुड आज नाका ते आज तरी पूण जियोंक तयार आसा जाय आनी एक ताचें नांव गाजोवंक ताची शुभर्थ प्रगट करूंक ताची वळख दिवंक तुमी तयार आसा जाय तें तुमचें काम पवित्र आत्मो येता वडोल सांगलें आमी मिसांव काम करूंक जेजूची शुभवार्ता प्रकट करूंक ताची सुवार्ता सांगूंक ताची वळख दिवंक हेरांक देवाचो जीव दिवंक हेरांक देवाचें बोगसाणें दिवंक ताचो मोग दिवंक तें आमचें काम हरी एकल्याचें आनी देखून हो भावार्थ आमचो घट करचो सो मी तुमचो भावार्थ घट करून दी
हांव एक विचारता आनी एक लास्ट म्हळें लास्ट आतां हें लास्ट आतां भावार्थ उसारूंक आसा आज उसारचो भावार्थ पवित्र स्नाना वेळार उसारल्या बरी सवाल आनी जापी तातूंतलें पयिल्लें सवाल सैतानाक सैतानाक आनी ताच्या बुलोवण्याक आनी ताच्या करण्यांक पाठ करताय गी ह्या तशें आसा सैतानाक ताच्या करण्यांक आनी ताच्या बुलोवण्याक पाठ करतात मू आज तुमी वही हांव पाठ करता म्हणा जाय आज कशें म्हणा जाय वैयक्तीक तरान त्या दीस तुमच्या आवय बापायन सांगलें तुमच्या नांवान आज तें तुमीन सांगो देखून त्या दिसाचो भावार्थ घट करचो त्या दीस तांणी आवय बापायन पोदोन मदोन सांगलें आज वही हांव पाठ करता सर पदवेदारा देवाक सर्ग आनी संवसाराच्या रचणाराक आमच्या बापाक तुमी सत मानतात ओके ताचे जेजू क्रिस्ताक पवित्र आत्म्याक पवित्र सभेक गेट रेडी Santo
तुझे समोर बापा मी आयल्या तुवें केल्ल्या स्वरूपकारांक कर्गां दिवून भक्ती नरगां बलिदान मेळयता संतोषांनी उल्हास भरीत काळजां घेवन तुझे समोर बापा मी आयल्या तुवें केल्ल्या स्वरूपकारांक कर्गां दिवून भक्ती नरगां बलिदान मेळयता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी शांती तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसो मोगाच्यानो आज पेंतेकोस्ताची परब म्हणजे पवित्र आत्म्याच्या येण्याचे फेस्त आमी आचारान करता पास्काच्या फेस्ता उपरांतलो 50वो दीस हो देखून हाका पेंतेकोस्ताचो आयतार म्हूण आपयतात आयचे देवस्तुती संगी पास्काचो काळ सोंपता आयचे हें फेस्त पवित्र आत्म्या विशीं नियाळोवंक आमकां आपोवणें दिता पवित्र सभा पवित्र आत्म्याचे सक्तीन आज सगळ्या संवसाराचेर विस्तारल्या आज आमच्या फिरगजेंत व्हड संभ्रम आमच्या फिरगजीची 90 भुरगीं तिरावणेचो संस्कार घेवंक तयार जाल्यान पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी आनी फळांनी ती बरोवन तांचें जिवीत जेजू क्रिस्ताच्या पावलांनी चलोवन ह्या संवसारांत क्रिस्ताचे खरे साक्षी तांणी जायशे कर तशेंच जेजूची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट आमचे सवे सदांच आसूंक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया नितळ काळजान हें बलिदान भेटोवचे खातीर आमची पदकां वळखून घेवया आनी बोगसाणें मागया हांव पातकी सत्पदिता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता मनान चिंतून तोंडान तूं सारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत म्हगे वंशदां संवकार म्हणीत सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकळट करूं आनी आमची पदकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो
कातूत कर तू बापाच्या उजव्यार बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्रत्म्या संगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थूया सर्व पदवेदारा शासनाच्या बापा पास्काचो गुटो 50 दिसांनी संपवून एकाच भावार्थान आनी मोगान सर लोकां एकवटावंक तुवें अगणित जाणवायेन तारायलें तर वेगवेगळ्या देशांनी शिंपडलेल्यो आनी वेगवेगळ्यो भासो उलयतल्यो परजा तुका सर्वांचो एकलोच बाप म्हूण वळखून भावार्थान वळखूंक एकाच तळ्यान उलो मारूंक दयाळपणी एकठांय म्हूण आमी तुजे लागीं मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना या मिसाचे तेसाव हेन्सन आणि फेमिना अराना नित्य दरवाडो घरच्या आलमागातीत दितात जोएल प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप अशें म्हणटा सर्वेस्पोर सगळ्या मनशाकुळाचेर हांव म्हजो आत्मो घालतलो तुमचे पूत आनी तुमच्यो धुवो प्रवाद करतली तुमचे जाणटे सपना सपनेतले आनी तुमचे तरणाटे दर्शनां देखतले साकरांचेर आनी साकरणींचेर परिणाम त्या दिसांनी हांव म्हजो आत्मो घालतलो मळबार आनी पृथ्वेर हांव खुणा दाखयतलो रगत आनी उजो आनी धुवराचे खांबे सर्वेस्पराचो वर्तो आनी भिरांकूळ दीस येवचे आदी सूर्यो काळोखांत बदलतलो आनी चंद्रेम रक्तांत बदलतलो सर्वेस्पराचें नांव उलो मारतात त्या सगळ्यांक तारण मेळटले कित्याक सर्वेस्परान सांगलां त्या प्रमाणे वाचून उरल्यान 3 थोडी जाणां सियोन पर्वताचेर आनी जेरुसलेमांत आसतलीं जाका सर्वेस्पोर आपयता तो वाचून उरतलो देवाचे उतर हें संसाराचे रूप तू नवे कर दार तुझ्या आत्म्याक सर्वेस्परा आनी संसाराचे रूप तू नवे कर आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावा सर्वेस्परा म्हज्या देवा कितलो तूं महिमेनानी वैभवान भरलोलो प्रकाश भरीत मानतान नेसलोलो दार तुझ्या आत्म्याक सर्वेस्परा आनी संसाराचे रूप तूं नवे कर
कितले विचित्र तुझे कृत्या सर्वेस पोरा जानवांचोर वस्तू तुवें रचल्याय पृथ्वी सगळी तुझ्या रचन्यांनी भरल्या सर्वेस पोराक नावाड आत्म्या मोज्या तुझ्या आत्म्याक सर्वेस पोरा आनी संसाराचे रूप तूं नवें कर वेळा वेळाक तूं पोषण दितलोय म्हूण सगळे तुजे रस दोळे लावन आसा तूं दिताय तेन्ना ती एकठांय करीत आसा तूं हात उगडताय आनी ती पोट भरून खावन दादोशी जातात धाड तुझ्या आत्म्याक सर्वेस पोरा आनी संसाराचे रूप तूं नवें कर तूं तुजें तोंड लिपयतना रसना घाबरता तूं प्राण मात्र काड ती मरून पडत्यान धुळीक वेता पूण तूं स्वास दिशी जाल्यार ती परत रसून येता अशें प्रितुमाचें रूप तूं नवें करता तुझ्या आत्म्याक सर्वेस पोरा आनी संसाराचे रूप तूं नवें कर धाड तुझ्या आत्म्याक सर्वेस पोरा आनी संसाराचे रूप तूं नवें कर सांत पावलोन रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो सगळी सृश्टी प्रसुती फुडें येता त्या येण्या परी आपले हर एक रचने सवें अजून पर्यान कश्टां दुखींचे हास्कर सुरकर सोन आसा म्हूण आमी जाणाव सगळी सृश्टी मात्र न्हय पवित्र आत्मोस प्रथम फळ म्हूण घेतलेली आमी आमचे सगळे कुडीक गुलामपणांतली सुटका मेळोवन देवाच्या भुरग्यांचे दत्तपण आमकां केदाळा लाभत म्हूण अत्रेगोन आसता अंतस्करणी सुस्कारतां कित्याक ह्या बरवच्या उदेशी आमकां तारण मेळ्ळां जर आमी बरवसतां ते आमच्या दोळ्यां मुखार दिसता तसलो बरवसो न्हय कित्याक दोळ्यांक दिसलेले वस्तूचेर कोणीय बरवसो दवरिना पूण दोळ्यांक दिसनातले वस्तूचो आमी बरवसो दवरन आसाव जाल्यार आमी सोंसणिकायेन तिची वाट पळोवन आसाव म्हूण जालें तशेंच आमचे अस्कतकायेन आमकां आत्म्याचो आदार आसा कित्याक कशें आनी कितें मागचें तें आमी नेणाव जाल्ल्यान उतरांनी उसारूंक जायना तें आत्मोस आमचे खातीर आपल्या हास्कर सुस्कारांनी विनंती करता आमच्या अंतस्करणाचे घुट जाणा आसा तो देव आत्म्याची कुशी कितें म्हूण जाणा कित्याक आत्मो देवाचे कुशेक सरी जावन देवाच्या काशा लोकां खातीर देवा लागीं विनंती करता देवाचें उतर हें देवाची उद्गार Hallelujah.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जुवा परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सुम्या परबेच्या निमाण्या आणि चड दाबाज्याच्या दिसा जेजू उबो रावन व्हडल्या ताळ्यानं म्हणलो कोणी ताण येला जाल्यार तो म्हज्या सरशी येव आनी पियोव. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा जो कोण म्हाका सत मानता ताच्या काळजांतल्यान वाळत्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो. आपणाक सत मानतल्यांनी घेवचो आसलेल्या पवित्र आत्म्या विशयांत जेजून अशें म्हळें. जेजू आजून महिमेवंत जावंक नासलो देखून पवित्र आत्मो दिवंक नासलो. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावांनी भयणींनी प्रत्येक जावन आज तिरावणेचो वा क्रिस्मसाचो संस्कार घेवंक आयिल्ल्या भावंडांनो धाड तुज्या स्पिरिताक सोम्या आनी संवसाराचें रूप तूं नवें कर. संवसाराचें म्हळ्यार तातूंत म्हजेंय रूप तूं नवें कर, आमचेंय रूप तूं नवें कर म्हणलो अर्थ आसा. देखून तेंय मागणें आमी भेटयता. पवित्र आत्मा आयिल्ल्या तक्षण थंयसर एका तराचें नवेंपण नवसण आनी नवेंच जिवीत आराम जाता तें पवित्र सभा दाखोवन दिता. प्रत्येक जावन आयचें फेस्त पेंतेकोस्ताचें ही भुरगीं बागी हांवें म्हणचें जाल्यार कित्याक म्हळ्यार ह्या पेंतेकोस्ताच्या दिसाच्या फेस्ता दिसच तांकां तिरावणेचो संस्कार दिवन पवित्र सभेंत पेंतेकोस्ताचो दीस आज आचरण करतात तरी तांच्या जिवनांत तो भोव प्रमुख तरान आज तो उडासांत उरचे तसलो. जें आपोस्तालां थंय घडलें तें तांचे थंय घडोवंक आनी आमी सोमेस्तां थंय घडोवंक पवित्र आत्मा आमचे थंय यो म्हणून आज आमी विशेश तरान माग जाय. पवित्र सभा संवसाराक दिश्टीक पडिल्लो दीस. पवित्र सभा संवसाराक दिश्टीक पडलो त्या दीस संवसारांतल्या चाराय कुशींतावन जुदेव लोक जेरुजल्याक आयिल्ले आनी सिसांचेर राबासन आयिल्लो वाऱ्या जड आनी उपरांत त्यो उज्या सारक्यो जिबो तांचेर येवन बसल्या वेळार तांकां मेळिल्लें बळ भिवकुरे आसले दैरादीक जाल्ले शेळमोडे आसले बौद्ध बळान भरिल्ले आनी भितर दारांत घालून धापून आसले दारां उक्तें करून भायर आयिल्ले एकच भास कळीत आसले भोवशा सडीत म्हळ्यार दोन आतां विविध भासांनी उलोवंक लागले आनी देवाची महत्कार्यां गाजोवंक लागले. तो आंजल आमी फाल्यां वाचता. तो धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतले परी तो उल्लेख पेंतेकोस्ताच्या दिसाचो धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांत आसा. हाची पयलें वाचप आमी पळया जोएल प्रवाद्या मारिफात जें वाचप त्या पेंतेकोस्ता दिसा पेद्रून उल्लेख केलो आनी म्हणलें प्रवाद्यान सांगून दिल्लें आसा. जोएल प्रवादीन हांव ह्या शेवटच्या काळार म्हजो तुमचेर ओत्मो धाडटलो. तुमचे पूत आनी दुवो तुमचे सेवक आनी सेवकी प्रवाद करतल्यो म्हणून सर रस्नांक देवा थंय ओडूंक पवित्र आत्म्याचें देणें जेजून आतां आमकां मेळाशें केलां. हे दोळ पर्यंत पवित्र आत्मा उलयतलो प्रवाद्या मारिफात आनी निमाणो प्रवादी नव्या सल्ल्यांत खंडीत जावन जुआंव बावतिस्त ताच्या उपरांत उलयला तो ताच्या पुता मारिफात आनी आतां आमी जेजू क्रिस्त देवाच्या एकल्याच पुताचे आपोस्तल वा धर्मदूत शिकोणदार आनी एवंजलिस्ट अशें ताच्या नांवान वावुरता. आनी कितें संदेश आमकां हाडून येता. देव ह्या संवसारांत अजून आसा आनी तो खंय ना जाल्यारय पवित्र सभेंत आसाच
ते खंडीत आनी पवित्र आत्मो तो आसा म्हूण दाखोवन दिता. हांव थोडी गणितान दाखोवन दिता मोगाच्या भावान आनी भयणीना प्रत्येक जावन एक गणित तें भोव बळा अदीक तरान म्हाका भेटल्लें. एक मनीस हांवें वळखीचो तो पिडेस्त मतीसो म्हणून आमी सकट लेखतले. हांव तो बोबाट मारतलो, मार्गांनी कुकारे घालतलो, व्हडली व्हडली वस्तू काण उडयतलो, इतलें बोळ ताका, रुकार चडतलो, सकला उडतलो आनी किकराट्यो मारच्यो, सकट तो तकलेन चस्का जाला अशें म्हणटाले. थोडे ताच्या आंगार देवसार आयला म्हणटाले आनी कितें सांगताले. मेळे वस्तूर न्हेसचें, केस आनी काडचे नात, नितळ ना आंग, लागीं कोणी वचनातलें हांव. पूण एक दीस ह्या मनशाक हांव पळयता, ताणेंच म्हाका रावयलो आनी म्हळें म्हजी वळख मेळ्ळी. हय मेळ्ळी. बरें करून काड केस काड नितळ न्हेसोन, बरें एक पुडवें वा मुंडू न्हेसोन, बरो एक बरें एक धवें शर्ट घालन तो थंयसर आसलो. हो मनीस इतलो नितळ न्हेसोन कसो आयलो? हांवें विचारलें कितें बदलावण जाली, कितें दुसरेंच दिसता न्ही म्हाका. तो म्हणालो, फादर हांव कसो आसलो तुमी जाणां, पूण म्हाका एकल्यान सांगलें रेतीर एक वच म्हणून, कुमसार जा म्हळें. आमच्या शेजारच्या इगर्जेंत रेतीर आसली, कारिज्मातीक रेतीर. ह्या कारिज्मातीक रेतीर गेलो. कोणें म्हाका सांगलें म्हज्या मोगाच्यान, बऱ्याक सांगता म्हूण गेलो. ह्या जाग त्या दीस कुमसारा विशयान सांगून आसलो. देवाच्या आत्म्याच्या बळान पातकां बोगसतात. वडोल भुरग्यान सांगलें घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाचीं पातकां तुमी बोगसिता तीं बोगसतालीं. पवित्र आत्मो दिल्लो पातकांच्या बोगसण्या खातीर. ह्या मनशान बरो शर्मा आयकलो, बरें सुटावें कुमसार जालो. सुरू तावन येदोळ पर्यंत सांगनातलीं पातकां कितलीं वर्सां जाल्लीं कुमसार जायनासतना सकट सांगली पट्ट्यान पट्टी. आनी पाद्रापान म्हाका इल्लीशी बुधबाळ सांगून इल्लेशें प्राजीत करून सांगल्या उपरांत आपसूलूस हांव दिता आसतना कोणेंगी म्हाका पोशेल्ल्या बरी जालें. म्हज्या माथ्या हातान पांयां पर्यंत कोणेंगी म्हाका पोशेल्ल्या बरी. मोगान आवय कशें भुरग्याक पोशेता पुसता तशें म्हाका पुसुल्ल्या बरी जालें. असलो म्हाका अनुभव जाय. म्हजें आंग शिरशिरलें. म्हाका परतून ये जायी. परतून गेलो दुसऱ्या दिसा रेतीरेक. परतून कुमसार जालो. गरज नातली तरी पूण कांय उरलां गे म्हणून चिंतून हांवें परतून कुमसार जाता आसतना तसलो म्हाका अनुभव जावना, पूण हाळवाय भोगली, समाधान भोगलें. त्या दिसतावन हांव पयलोसो मनीस न्ही, हांव दुसरोच मनीस. आनी न्हीज जावन तो दुसरोच मनीस. आतां सदां मिसा येता, पयलें इगर्जें बागील पळयनातलो. इगर्जेन मुखार बसता, पयल्या ह्या दुसऱ्या बांकार. इगर्जेंत मिसा वेळार काणी गोट्टू करून घेता, पुरशांवाक मेळटा काणिकेच्या. आनी इगर्जेंत क्रियाळ पात्र घेता. देवाचें काम. धाड तुज्या स्पिरिताक येसोम्या, संवसाराचें रूप तूं नवें कर. त्या मनशाचें रूप नवें जाल्लें, ताचें कुटाम बरें जालें, भुरग्यांचें बरें फालें जालें, फुडार जालो, समाधान आयलें. आदल्यो वाटो आदल्यो रिती सोडल्यो, आदलीं नांवां उलो करचीं, देवसाराचीं भुतांचीं सोडलीं. खऱ्या निजा देवाक उलो मारूंक, बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक उलो मारूंक सुरू केलें. मागणें केलें, वांजेल वाचूंक सुरू केलो. देवाच्या उतरान देवाच्या आत्म्यान ताका नवें रूप दिलें. तें ताका मात्र न्ही, आमी आज मागलें धाड तुज्या स्पिरिताक येसोम्या, संवसाराचें रूप तूं नवें कर. पवित्र आत्मो कसो आसा? आमी आयच्या वांजेलांत आयकलें कसो आमकां मेळटा गी म्हणून. ये आतां न्ही पळय, कोण तान येला तो येवूं दी आनी पियोवन दी. पवित्र पुस्तक म्हणटा कोण म्हाका सत मानता ताच्या काळजांतान वाळच्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो म्हणून. आनी जेजू उलयल्लो जो हांव म्हणटा एक शारो बरोवन एक विमारसो म्हणल्यार बरोवन जेजू उलयल्लो पवित्र आत्म्या मारिफात, पवित्र आत्म्या विशान. आनी पवित्र आत्मा येदोळ दिवंक नातलो कित्याक जेजू मायमेवंत जावंक नातलो. जेजू मायमेवंत जालो पयलें ताणें दिल्लें देणें आपोस्तलां पयले फावटी दिश्टी पडल्या वेळार घेया पवित्र आत्म्याक. आनी ताच्या उपरांत निरंतरी पवित्र आत्मा दिते आसा. धाड तुज्या स्पिरिताक येसोम्या, पवित्र आत्म्या ये देवोन आमी मागता आसतना आनी ह्या जाकान प्रत्येक जाण बिस्पान माथ्यार हात दवरून मागल्या वेळार खंडीत जावन पवित्र आत्मा येता. आपोस्तलांनी माथ्यार हात दवरून पवित्र आत्मा दिल्लो. पवित्र पुस्तक वाचतना देवाचो आत्मा पडलो कार्नेलाच्या घरा.
पेद्रो शर्मा सांगतना ती पवित्र आत्म्यान बरयल्ली विविध भासांनी उलोवंक लागली. सामारियांत पेद्रू आनी जुवान वचून तांकां तांचेर माथ्यार हात धरून मागिल्ल्या वेळार पवित्र आत्मा आयिल्लो. एफेजांत पावलून वचून मागिल्ल्या वेळार तांच्या माथ्यार हात धरून पवित्र आत्मा आयिल्लो आनी विंगड गडितां मारिफात पवित्र आत्मा आयला. पवित्र सभा केदळा संस्कार समारंभता तवळ पवित्र आत्मा येता. नंतर आमचे संस्कार पट्टू आचरणां जातात. पवित्र सभेन नवे धार्मीक मेळ उपजातात जाल्यार पवित्र आत्म्याच्या बळान. आज आमकां हांगासर 2 कोवेदाची सिस्टरां आसात. तांच्या घडणारांक पवित्र आत्म्यान जर तर बळ दिवनातलें ते येदोळ मेळ उरते ना. पवित्र सभेंत 7 संस्कार आसा जाल्यार हर एका संस्काराक पवित्र आत्म्याचें बळ आसा. पवित्र सभेंत आज सांत भक्त आसात, मार्तीर आसात जाल्यार तेय पवित्र आत्म्याच्या बळान पवित्र जाल्ले मनीस शेगुणी जिणी आनी तशेंच धैर्यादीक जिणी आपलो जीव आमच्या भावार्थाच्या किसड मलादीक न्हय म्हणून जीव सहित त्याग केल्ले मनीस आमच्या समाजांत आसात, भारतांत आसात. आनी तितले मात्र न्हय, हेर साबार रितींनी पवित्र आत्मा आमचे बेदता. आज ह्या भुरग्यांच्या जिवितांत आनी आमा समेस्त थंय पवित्र आत्मा येता आसतना त्या आत्म्याक आमी घेवया, मोगान आपोवया. ताका मुस्तू नांवां दिल्यांत आमी वडल सांगली. ती नांवां कित्याक दिल्यांत? आमी ताका आपयचे म्हणून, उलो करीचे, माग जायी. कोटो स्पिरीत आमकां ग्रासूंक पळयता. तुमचो दुस्मान एका गोरोज घालतल्या शिवा बरी भोंवता कोणाक ग्रासूंचें म्हणून. ल्हान भुरग्यांक समेत देवसार लागले गडितां आसात ह्या दिसांनी मोगाच्या नांव. मागणें करूंक आयकनात, मिसा वचोंक आयकनात, सकाळीं उठ म्हळ्यार उठनात, वांजेल वासिनात. देव आसा जाल्यार अशें करूंक जाता गी, पूण देव ना जाल्यार मात्र मागण्याक विरोध रावतात, इगर्जेक विरोध जावतात. कोण देवाक आराधन करिना गी तो खंयच्या बोंब्यांक आराधन करता. म्हणटा आतांचो पाप साहेब बोंबे खंयचेय जावयेत, हे आपणाकच जायत, आपणाचीच पुजा करता जावयेत. मोगाच्या भवनांनी भयणीनो, देवसाराक विरोध रावचे जाल्यार जें आज आमी सुरूच्या सवालान विचारता, खोट्या स्पिरिताक आमी विरोध रावचे जाल्यार एकूच एक वाट पवित्र आत्म्याक, देवाच्या आत्म्याक उलो मारी जाय. नंतर तो आमच्या भितर गुपीत तरान येवन आमकां ग्रास येता. आमचें मन आनी काळीज देवातान पयस व्हरता, पवित्र सभेक विरोध जावंक करता. तो केदाळाय गुन्यांवकार करचो आनी पवित्र आत्मा आमकां बुजोवचो. तो आमकां पातकां ओडचो, पवित्र आत्मा आमकां पातकां बोगसूंक आदार जाल्लो. तो आमकां चड आनी चड कांतोवणी उपजोवचो, पवित्र आत्मा आमकां चड आनी चड आमची कांतोवणी काडचो. तो बिया बरीत जिविताक व्हरचो, हो आमकां धैर्यान भरचो. खंयचो स्पिरीट जाय तो स्पिरीट आमी घेवया. तर ह्या पवित्र आत्म्याक घेवया आनी हेर सर संगतींक हांव पाठ करता, देवाक मात्र हांव आराम धरता म्हणली बासावणी आज आमी करया. सोमी आमकां ताचो आत्मो दिवं दी म्हणून मागया. आता आमचो भावार्थ पवित्र स्नानाच्या बासावणी उसाळणी करच्या मारिफत आमी करता. सैतानाक आनी ताच्या करण्यांक आनी सगळ्या ताच्या बुलोवण्यांक तुमी पाठ करतात. सर पदवेदरा बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक तुमी सत म्हणतात. जेजू क्रिस्ताचो एकलोच पूत ओंकार मरियेंतून जल्मलो, ताणें कश्ट मरण सोंसलें, ताका निके पिलो, तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो आनी बापाच्या उजव्या बसला. ह्या आमच्या सोम्याक तुमी सत म्हणतात. पवित्र आत्मो सर्वेस्पर आनी जीव दातार धर्मदांचेर देवलेलो, ते परी आज तिरावणे संस्कारा वरवीं तुमचे थंय खेरीत भाशेन येता, ताका तुमी सत म्हणतात. कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार, पथकांचें बोगसाणें कुडीचें जिवन पण आनी ससनाचें जिवीत तुमी सत म्हणतात. हो आमचो भावार्थ, होच पवित्र सभेचो भावार्थ, तो उसारूंक आमकां वडवीक आनी अभिमान भोगता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो वे. आमेन. आतां मोगाळ भाव भयणीनो, हात दवरची, उमेदवारांचेर हात दवरची आपोस्तलान केल्ली रीत आमी करता. आमी ह्या जाक आमच्या हात विस्तार मागता. ह्या भुरग्यांक पवित्र करूं
आनी तांकां नवो जल्म दिल्लो देव आज प्रत्येक तांव पवित्र आत्म्याचें देणें दिवन तांचो बोवाळ तीर करूं आनी आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता सारकें तांकां मागूं म्हणून देवा लागीं मागया. सर्व पदवेदारा देवा, आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताच्या बापा, उदकान आनी पवित्र आत्म्यान ह्या तुज्या साकरांक आनी साकरणीक पातकांतली सुटोवन तुवें पुनर्जल्म दिलाय. तुज्या पवित्र आत्म्याक तांचो शारोती करून पाठय. जाणवाई आनी गिन्यान, बोध आनी गटाई, समजणी आनी भक्ती तांकां लाभय आनी तुज्या भिरांतेन तांकां बर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. स्वागत पवित्र आत्म्या गीता गावच्या. Modonin mukarunca.
नवसरू संसार नवसरू संसार नवसरू
niskal kurintace sadrenie Mog mai pasta sonian patka kantalo Mora purian nistavon seventiravo seventiravo seventiravo
शिकय हसत काळी व्हरताना पादार तुजो लाभय मागण्यान ज्ञानान आसतना मागूंक म्हाका शिकय जिणे पयनार आसतना देण्यान तुज्या नेटय जिणी मोजी सोंपतना सर्गी सुखाक पावय जिणे पयनार आसतना देण्यान तुज्या नेटय जिणी मोजी सोंपतना सर्गी सुखाक पावय पवित्रात्म्या देवोन ये मोजे दैतो रावोंक ये उजवाड तुजो फांकोंक ये मोजे दैतो जियेवंक ये मगाळ बाबा भयणीनो पवित्रत्म्यान एक बाबार्थ एक बरवसो आनी एक मोग आमकां दिला तेच परी एका मनान आमच्या सर पदवीधरा बापाक उलो मारया. प्रार्थना. तुमची जबाब दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दयाळ बापा ही मागणी आय. सर्गींच्या बापा आमच्या पवित्र सभेच्या श्रेष्ठ गवल्या आमच्या पापा साहेबाचेर आमच्या बिस्प साहेबाचेर सर्व याजकांचेर धर्मिकांचेर लायक मणियरांचेर आनी सर्व मिशनरांचेर तुज्या पवित्र आत्म्याक पाठय आनी तुजे पवित्र सभा सोलून ओरूंक खरी जनवाय तांकां दी म्हूण मागता. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दयाळ बापा ही मागणी आय. आमच्या सर राजकीय मुखेल्यांचेर तुज्या पवित्र आत्म्याची देणी वोत. तांणी सर्वांनी तांकां मेळिल्लो अधिकार सेवेच्या स्पिरितान कार्यागत करूंक आनी आपले ताबेन दिल्ले परजेची निस्वार्थ मनान सेवा करूंक देशाचे उदरगते खातीर वावरूंक तांकां उर्बेस कर म्हूण मागता हांव. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दयाळ बापा ही मागणी आय. आमच्या ह्या फिरगस कुटुंबाचेर तुजे आशिर्वाद घाल आनी तुज्या पवित्र आत्म्याक पाठय
आमी हर एकल्यांनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरून आमचे जिवीत पेलांचे सेवे खातीर जियेवन आमच्या कुटुंबांनी शेजारां आनी वाड्यान तुज्या मोगाचे आनी सेवेचे राज स्थापन करूंक आमकां तुज्या सक्तेन बर म्हूण मागता हांव. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी तुझी आशीर्वादां घाल तांकां तांची पिडा सोसूंक तुज्या पवित्र आत्म्याची गटाय लाभय तांची सेवा साकरी करतेल्यांक तुज्या आशीर्वादांनी बर आमची कुटुंबां माया मोगाची आनी सेवे स्पिरिताची मंदिरां कर म्हूण मागता हांव. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी दयाळ बापा ही मागणी मोगाळा बापा आमची फिरगजीची 90 भुरगीं पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी तिरायली आसता भावार्थान आनी मोगान भरून आपल्या जिवितान सोम्या जेजूची साक्षी जावंक धैर्यान आनी कृपेन तांकां बर म्हूण मागता हांव. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी दयाळ बापा ही मागणी दयाळा बापा आमकां हो तिरावणेचो संस्कार घेवंक गुंडायेन भावार्थाची शिकोवन दिवन तयार केल्ल्या आमच्या मोगाळ विभाग बापांक शिक्षकांक आवय बापयंक आनी सहकार दिल्ल्या सर्वांक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी बर म्हूण मागता. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी दयाळ बापा ही मागणी आयच्या ह्या बागी दिसा ह्या एवकरिस्ताच्या बोवारी एकठांय जाल्ल्या आम्हा सर्वांक तुज्या पवित्र आत्म्याची देणी आनी फळां लाभय अशें आमचें जिवीत तुका साक्ष दिवचें तसलें कर म्हूण मागता हांव. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी दयाळ बापा ही मागणी देवा तुवें तुज्या पुता जेजूच्या धर्मतां पवित्र आत्मो दिलोय आनी तांचे आनी तांचो अधिकार चलयतल्या वरवीं तो हेर भावार्थ्यांक दिवंक तुजी खुशी जाली. प्रसन्न जावन आमचे मागणें आयक. भावार्थ प्रसाराचे सुरवेर तुवें केलें तशें आतांय भावार्थ्याच्या काळजांत तुजें काम फळादीक कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन.
तुझ्या काळजा सारखे पेल्यांच्या मोगानात रेगचे मुक्तो तुझो ससनाक बळसो जियोंक वाट आमकां दाखोवचो गे बापा काळीज आमचें आमी तुका उपसूचे मुक्तो तुझो ससनाक बळसो जियोंक वाट आमकां दाखोवचो हे बापा काळीज आमचें आमी तुका उपसूचे जीवतो तुझो आमकां दिल्लो जावच्या घोर तुज्या मोगासो हे बापा पळोवन आमी तुका भेटोवचो जीवतो तुझो आमकां दिल्लो जावच्या घोर तुज्या मोगासो हे बापा पळोवन आमी तुका भेटोवचो म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नैके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव देवा आमच्या कनवाळ्या बापा तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही आमची देणी पवित्र कर आनी तांचे वरवीं तुजी पवित्र सभा प्रितीमोगाच्या उज्यान लासूं दी हे परी संवसाराच्या सडवणेंत तुवें दाखयल्लो परिमीत मोग पृथ्वेच्या सर मनशांच्या दोळ्या मुखार परजळून दी म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयश आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं
आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो जांकां तुज्या पुता कडेन एकवटून तुजी आपणायलेली भुरगीं जावच्याक तुवें दयाळपणी आपयली तांचेर आयच्या दिसा तुवें पवित्र आत्म्याक पाठयलोय आनी असो पास्कांचो गूढ संपुर्णायेक पावयलोय आयच्या दिसा पवित्र आत्म्यान सगळ्या परजांक एका खऱ्या देवाची वळख दिली आनी एकच बावार तूं सारूंक मनशांच्या वेगवेगळ्या भासांचो एकच नवो ताळो रोसून हाडलो हे परी तुजी पवित्र सभा जल्माक आयली देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार सर्वेस por tu सर्गानी संसार भला तुझ्या वैभवा ऊन सर्गी तुका जय ऊन सर्गी तुका जय सर्वेस पोराचे असल्या दिनवासी काळजान भोव दयाळ बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता बलिदान करूंक आमी ही देणी हाडल्यान ती तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी कालतेपणी मागता तुज्या कातोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता तिका तूं राख आनी चलय अखे प्रितमेचेर तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ तेच परी आमी ती भेटयता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा पासत म्हज्या तुज्या नांव फावो साकरा पासत आनी धर्मदानी परगटलेलो तोच कोरो भावार्थ सांबाळटल्या आनी शिकयतल्या पासत सर्वेस्परा तुज्या साकरा आनी साकरणी खातीर आमची मागणी आयक तुजे वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्या आमा समेस्तांची दया कर आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय सासनाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा तुका वाकाणूक हें बलिदान आमी भेटयता आमच्या खातीर आनी आमी मोग करता तांच्या खातीर स्वस्ती आनी तारण आमा समेस्तांक लाभच्याक तें आमी समर्पिता अख्खे पवित्र सभेच्या एकवटांत आज आमी पवित्र आत्मो उज्या आनी जिबेच्या रुपार धर्मदुतांक दिश्टी पडलो त्या भोव पवित्र 50व्या दिसाची परब संभ्रमता आनी जेजू क्रिस्ताच्या आमच्या सोमी आनी देवाच्या सदां संवकार मायेक भक्तीन आमी वंदिता तेच परी तिच्या पतीक भाग्यवंत जुजेक तशेंच भाग्यवंत पेद्रू पावलू आनी आंद्रे ह्या तुज्या धर्मदुतांक आनी रक्षसाक्षांक आनी सोमेज तुज्या भाग्यवंताक आमी वंदिता तांच्या पुण्या आनी मागण्यांच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी बापा तुज्या मणयाऱ्यांची आनी सगळ्या तुज्या कुटुंबाची देणी मानून घे ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी ससनाच्या केस्तींतले आमकां निवार आनी तुवें विंसून काडलेल्या मदें दयेन आमकां घे सर्वेस्परा ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावं ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या समेत जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत कश्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर पदवेदारा बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो ताणें उंडो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें
हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करा. बावटसो गुटू परगटुया. जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे आमी तुजे मणयारी आनी तुजी परजा तुज्या पुता आमच्या सुमेन जेजू क्रिस्ताच्या कश्ट मरणाचो पुनर्जिवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो भक्तीपणी उडास करता. आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमेवन देवा आमी तुका समर्पिता ही निर्मळ पवित्र आनी संपूर्ण बली, हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स. हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या निती वंशाक राबेलाची देणी, बावर्तांच्या बापा अब्रामाचो यज्ञ आनी तुज्या याजका मेलकी सदेकाची भेटवणी तुवें मानून घेतली, तेच परी हें बलिदान तुका मानो. सर पदवेदार बापा, तुजो दूत हें बलिदान सरकार तुजे मुखार व्हरूं म्हणून आमी कालतेपणी मागता. अशें ह्या वेदी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी बर. सर्वेस्परा आमच्या मेल्ल्यांची काकूळ कर. भावार्थाची मोर आसोनो ती आमच्या आदी गेल्यांत आनी विशवांत आसात. तांकां आनी क्रिस्तांतय मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड, सुख आनी शांती मेळो. आनी आम्हा पातक्यांक तुज्या गणित काकूळचे विश्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळोवं नाका, पूण आमची पातकां बगोस. आनी जुवांव, स्टेफन, मतियास, बार्नबास ह्या तुज्या धर्मदुतांच्या आनी रगसाक्षांच्या आनी समेस्त भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकठांय कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशीन तूं सर्वेस्परा ह्यो सर्व बऱ्यो वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय, पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदानानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार.
सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान केल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोमियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ तुमचे थंय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोमियाची शांती सदांच काल तुमचे सवे आसो एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी म्हाका खावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली Hawn tuji sheili
मोजे आशिवलासा काळीज मोजे लालेवनासा ये जेजू सिंचा तुका ये बेगीन भोगतावर येण्यान तुझ्या आशिवनासा काळीज मोजे लालेवनासा ये जेजू सिंचा तुका ये बेगीन भोगतावर येण्यान तुझ्या प्रार्थुया
देवा आमच्या प्रितीच्या बापा पवित्र आत्म्या धर्मदुतांचेर धाडून तुवें तांकां उतरावर तें देणें फावो केलाय तेच परी आमी आतांच घेतिल्ल्या जेजूच्या मासा रक्ता वरवीं आमची काळजां पवित्र आत्म्याच्या उज्यान थांबा नासतना लासो म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसो देव बाप उजवाडाचो दातार आयच्या दिसा ताणें जेजूच्या शिसांची मनां पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान भरली तुमकांय तो आपलो आशिर्वाद दिवं आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरूं शिसांचेर जिबा रुपान दिश्टी पडलोलो तो विचित्र उजो तुमच्या काळजांतलें सर वायट बसमून उडो आनी ती आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं एकच भावार्थ उसारून परगटून वेगवेगळ्यो मनशांच्यो भासो देवान एकठांय केल्यो त्याच भावार्थान तो तुमकां तीर करूं आनी ज्या बापाक तुमी आतां बरवशानत रेखतात ताका रूप बगूंक तुमी पावो आनी सर पोतवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां आसो वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार दयकन बस आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो प्रार्थुया काकुळटीच्या बापा आमी तुजी भुरगीं तुज्या मोगाचेर आनी अपरिमीत काकुळटीचेर पातयोन आमच्या पातकांची माफी आनी आमची बाचावी जोडूंक आशेता तुज्या पुताच्या माये मोरयेच्या आनी समेस भक्तांचे मजती वरवीं आमी परतता मरण पावुल्ल्या आमच्या फिरगजीच्या गवळ्यांक धार्मिकांक आनी भावा भयणींक तुजो शाश्वत सांगात आनी सर्गींचें सुख फावो कर तुमची येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमच्या भावा भयणी पासून आमच्या सुमया जेजू क्रिस्त लागीं आमी मागया ताणें म्हणलें हांव पुनर्जिवनपणांनी जिवीत म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यार जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सत मानता तो ससनाक मरचो ना सोम्या तुवें मेल्ल्यांक जिवान केलें आमच्या भाव भयणीक सस्नेक जिवीत दी तुजे लागीं प्रार्थना आयक आपले पाप रडले आसोराक तुवें सर्ग बसयलय आमच्या भाव भयणीक तुज्या राजान घे आमच्या भाव भयणीक पवित्र स्थाना वरवीं नितळ गेली आनी पवित्र तेलां तांचेर मोर मारली तुज्या पाकेवंताच्या जम्यांत तांकां एकठांय आमच्या भाव भयणीक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान पोसली तांकां तुज्या सर्गींच्या जेवणाक बसय तुझे लागीं मागता आज मरणाच्या हांतुळणार असलेल्यांक भावार्थाच्या बुजवणेन आनी सस्नीक जिविताच्या बरवशान धीर दी तुझे लागीं प्रार्थना आमकां सुमेस्तांक बऱ्या मरणाची कृपा लाभय म्हणून तुजे लागीं सोम्या काकुतकर क्रिस्ता काकुतकर सोम्या काकुतकर आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकिल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां गाळणें पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी मोत तुजे चशी पावोवन दी सरेस्पर तुमचे सवे आसो तुमची सवे आसो प्रार्थुया सर्वेस्पर आमी तुजे लागीं प्रार्थना तुज्या मेल्ल्या साकरांची साकरणीची काकुतकर तांच्या करण्याची शिक्षा तांकां दिनाका कित्याक तुजी खुशी पाळूंक तांकां मन आसलें
खऱ्या बावार्थान तांकां बावार्थ्यांत एकवटायला तेच परी तुज्या काकुळटीन सर्गीन देवदूतांच्या वरान तांकां स्वागत मेळो क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सासना सवेशेव दितांकां निरंतर प्रकाशांचे पंखुंदी समाधानी निमिषे आमेन. निमाणे मागणे प्रार्थुया. सोम्या तुज्या सेवकांचे आनी सेवकीचे आत्मे पातकांच्या सर संकलींतले सुटई म्हणून आमी तुजे लागीं मागता. पुनर्जीवनपणाचे महिमेंत तुज्या भक्तां आनी विसणाऱ्या सवे नव्या जिवितात आनी उठा शंकर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतली बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.